नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेस तिकेट दिना म्हूण भाजपान येवपी उमेदवारांची परिस्थिती पळोवन करतले विचार. मतांची विभागणी जावची न्हय म्हूण युती महत्वाची. श्रीपाद आनी मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवारांविशीं वेळेतच निर्णय. अरुण जेटलीचे वक्तव्य. नेसाय उद्देगीक वसणुके लागसार क्रॉकरीच्या गुदाम आनी घराक उजो. सुमार 80 लाखांचे लुकसाण. तणाक लागिल्ल्या उज्यान गुदामाचो केलो गोबर. साश्टीत शेगीत तिसरे दीस उज्याची घडणूक. जितेंद्र देशप्रभू परत काँग्रेसीत. परवरेच्यान लढोवंक सोदता वेंचणूक. परवरे काँग्रेसीन दिली सामुहीक राजीनाम्याची शिटकावणी. पणजे आझाद मैदानावेल्यान भाजपाचे राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान सुरू. अरुण जेटलीन अभियानाक दाखयलो बावटो. गोंयकारांमदी सत्ता परिवर्तनाचे ल्हार पातळोवपाचो कार्यकर्त्यांक उलो. श्रीकांत नायक गोवा डेरीचो नवो अध्यक्ष. डेरीच्या 12 संचालकांच्या मंडळाचेर श्रीकांत नायकाच्या पॅनलाचे 7 जाल्यार माधव सहकार्याच्या पॅनलाचे आले 5 जाण वेचून. आणि खेळामार मडगावचे रॉयल चॅलेंजर्स थारले बाबू ब्रदर्स 2020 सर्तीचे वस्ताद. दामोदर रेडकरान जोडले मॅन ऑफ द सिरीज इनाम. आता खबर विस्तारान. काँग्रेसीत तिकेट मेळना म्हूण भाजपान येवपी उमेदवारांविशीं परिस्थिती पळोवन विचार करतले. मात मतांची विभागणी जावची न्हय म्हूण युती महत्वाची अशें वक्तव्य भाजपाचे राज्यसभेतले फुडारी अरुण जेटलीन केला. प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीत ते उलयताले. श्रीपाद नायकाची उमेदवारी आनी मुख्यमंत्री पदाची उमेदवार ह्या विशीं सध्या पक्षान कांयच थारायल्ली ना. सगळो विचार करूनच निर्णय घेतले अशें तांणी सांगलें. You are saying there is no doubt in the mind of the party regarding this issue, whether he should come back to local politics or he should stay at the center. Shripad is a man of great talent. He is a solid organizational man. He has great utility in the sector. He is a very eminent, he is a very senior member of parliament. And therefore the party will utilize him in the best manner that it considers fit. The point is that we don't have to unnecessarily create a controversy where none exists. We've run governments in the past. We've had some leaders in the state, some leaders in the center, and both have made a huge contribution to the party. This is the first time you are saying that you will not announce CM candidate and go for the election. We have not said anything of this kind. Let the elections campaign pick up. The party will take a decision and announce whatever it thinks best in the interest of the candidate. So right now there is nothing is decided on this issue. Why do you say that? After all, decision is not a surgical process. What will be your stand as far as those candidates are concerned who will be rejected by the Congress? If they come to your party, what will be your stand? This is a matter of electoral strategy. Our normal preference is for our own political workers. Our preference is for men of integrity. Our preference is also on winnability. So if they come to us in constituencies where we have strong and we have very, very winnable candidates, the answer is no. But in some rare exception, it may be a point of strategy, though it's not a matter of preference. Can BJP think of coming to power alone in this situation, or you need an alliance? Well, I think it's a matter of strategy. Alliance, we may come to power on our own. We have in the past come to power on our own. But at times you enter into alliance in order to avoid a vote split, so that you enjoy a comfortable majority. And therefore, alliances are always, they are a force multiplier. And therefore, if alliances do take place, I think it only ensures not only the victory, but also the margin of victory. Bureau Report, Prudent Media. सांज उदेरी आर्यलाच्या एका गिफ्ट आणि क्रॉकरीच्या गुदामाक सोमारा उजो लागलो.
उज्यांत सुमार 80 लाखांचे सामान आणि एक रिक्षा लासून गोबर जाली. गुदावांचो पात्रांव गोपाळ जैनाच्या थंयच्या बंगल्याच्या सकयल्या मजल्यार उजो लागिल्ल्यान घरांतले कांय सामान लासून काबार जाले. 10 फायर ब्रिगेडी वरांची वरां उजो पालयताल्यो. सावन जुजेदी आर्याल मिनेजीस भाटांतल्या गोपाळ जैनाच्या क्रॉकरी आनी गिफ्टाच्या गुदावांक सोमारा दनपारां उजो लागलो. गुदावांकडेन आशिल्ल्या तणाक उजो लागिल्लो. वाऱ्यान तो सगळ्याक पातळ्ळो आनी गुदावांकडेन आशिल्लो कार्डबोर्ड आनी प्लास्टिकान पेट घेतलो. उपरांत ह्या उज्यांत सगळो गुदांव लासून काबार जालो. उजो फकत गुदावां मेरेन उरलो ना, गुदावांकडेन आशिल्ल्या ताच्या बंगल्याच्या तळमजल्याकय लागलो आनी सुमार अर्द तळमजल्यावयल्या सामनाचो गोबोर जालो. एक रिक्षा आनी थंयचो माडय उज्यांत लासलो. उज्याक बरोच नेट आशिल्लो. तो पालोवंक मडगांव, वेर्णा आनी सावर्डेच्यान वट्ट 10 फायर ब्रिगेडी आपोवच्यो पडल्यो. सुमार 15 ते 20 उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मेळून हो उजो सांज मेरेन पालयलो. इतले मजगतीं आयतारा दनपारां सांकवाळ उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका प्लॉटांत वयल्या टायराक उजो लागिल्ल्यान सरभोंवतणी रावपी लोक बरेच काचाबूल जाले. ह्या उज्यांत लागींच दवरिल्ल्या एका ट्रॉलीचे टायर लासले. उजो पालोवपी दळान येवन तो पालयलो. साश्टीत फाटल्या 3 दिसांतली ही शेगीत तिसरी उज्याची घडणूक. पयलीं शेनवाराक कोलव्यां सुपरमार्केट, उपरांत आयतारा बाणावले झोपड्यांक आनी सोमारा साव जुजेदी आर्याल गुदावांक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस आनी वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार. पेडणेचो माजी काँग्रेस आमदार जितेंद्र देशप्रभू सोमारा परत काँग्रेसीन आयलो. तो परवरीच्यान वेंचणूक लडोवंक सोदता. तशें तांणी सोमारा काँग्रेसीन आयल्या उपरांत मिडियाक सांगलें. देशप्रभूच्या बेकायदेशीर मायनिंग केसीचो काँग्रेसीक कसलोच त्रास जावचो ना अशें सुभाष शिरोडकार म्हणटा. दुसरे वटेन देशप्रभूक तिकेट दिल्यार सामुहीक राजीनामे दिवपाची शिटकावणी परवरे काँग्रेसीन दिल्या. 2009 सालांत लोकसभा वेंचणुके वेळार उत्तर गोंयचे उमेदवार म्हूण जितेंद्र देशप्रभूक एनसीपीक पोस्को दिल्लो. 3 वर्सांनी तो परत काँग्रेसीन आयला. आपूण बेकायदेशीर मायनिंगांत ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. परवरीच्यान वेंचणूक लडोवपाची तांची इत्सा आसा. हो नवो मतदारसंघ आशिल्ल्यान तो काँग्रेसीकूच मेळपाक जाय अशें देशप्रभू म्हणटा. दयानंद नार्वेकर आपणाक मजत करतलो अशी आस्त देशप्रभूक आसा. He will be gracious to support me and help me. कल मैं घर में कुछ करूं और मेरे इसमें बागान में और बगीचे में यदि खान मिल जाए तो क्या मैं इसका उल्लंघन करके माना जाएगा? परमिशन लेनी है. परमिशन जो भी चीजें हैं वो ले चुके थे, लेकिन फिर भी जो भी हुआ है सब लोगों को जानकारी होगी. देशप्रभूच्या बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणाचो काँग्रेसीचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकाराक दिसता. राजकारणात धुतल्या तांदळासारको कोण ना हेवूय तो मान्य करता. त्याचे सगळं पूर्ण विचार करून आम्ही ताका परत काँग्रेस पक्षाक घेतिल्लो जावचे ना. सी आयच्या पेपराचेर पळय धुतले तांदळा सारके कोण ना अशें म्हटलां. बीजेपीच्या एक मोठ्या लिडरान म्हटलां की इवन अवर पार्टी हॅज गॉट हार्डली 65 to 70% अशें म्हटलां. सो ताजो अर्थ असो आसा की थंय सुद्दां करप्शन आसा, थंय सुद्दां भ्रष्टाचार आसा आनी त्यामुळे हर एक पार्टीची जबाबदारी जावन आसा. हे कमीत कमी आमी कशें करतले, हे निवळसाण कशी करीत व्हरतले. दुसरे वटेन परवरे काँग्रेस समितीन देशप्रभूच्या विरोधात खर भूमिका घेतल्या. देशप्रभूक परवरेच्यान तिकेट दिली जाल्यार सामुहीक राजीनामो दिवपाची शिटकावणी समितीन दिल्या. तिकेटी खातीर परवरेच्यान 4 नांवां गेल्लीं. तातूंतल्याच एकट्याक तिकेट दिवची अशी मागणी समितीन केल्या. जो हालींच जो कॉन्ट्रोवर्शियल मायनिंग हितून 15 दीस जेलीन पडलेलो तो जाल्यार आमकां निल्ल जे कॅन्डिडेट अजिबात नाका हे आमी काँग्रेसीक सरळ सांगूंक सोदता. टेंटेड आमकां कॅन्डिडेट दिवं नाका. हितून जे कोण प्रामाणीकपणे जोका उमेद आहा लोकांची सेवा करपाची, कार्य करपाची, तितूनचो एक कॅन्डिडेट दिवचो. पणजीच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी आनी रवींद्र दळवी. भाजपान सोमारा सकाळी पणजे आझाद मैदानावेल्यान जनसंपर्क अभियान सुरू केलें. अरुण जेटलीन अभियानाक बावटो दाखयलो. काँग्रेसीन लोकांचें कांयच बरें केल्लें ना म्हूण सत्ता बदल गरजेचो अशें जेटलीन भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक ह्या वेळार सांगलें. फुडले 15 दीस सगळ्या मतदारसंघांतल्यान हें अभियान वतलें. भाजपाची जनसंपर्क मोहीम सोमारच्यान सुरू जाली. पणजे आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक राज्यसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी अरुण जेटली, गोंयचे विरोधी पक्ष फुडारी, भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष खासदार श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस आसले. सुरवेक हुतात्मा ह्यादिस्तीक आनी टीबी कुन्ना ह्यादिस्तिकाचेर वचून आर्गां ओंपली. भ्रष्टाचारान घुस्पिल्ल्या काँग्रेस सरकाराक घरा बसयात असो उलो अरुण जेटलीन मारला. मैं चाहूंगा मनोहर जी कि इस यात्रा के दौरान आप अवगत करवाएं गोवा की जनता को कि जो आपका अधिकार है
वो इस प्रकार की राजनीति आपको मिले वो नहीं है। गोवा की जनता की राजनीति, गोवा की जनता को शासन मिले, उसका स्तर क्या होना चाहिए इससे जनता को अवगत करवाएं और गोवा की राजनीति में और यहाँ की राजनीतिक सभ्यता और संस्कृति में एक परिवर्तन लाने का हम लोग प्रयास करें। गोंयांतल्या अल्पसंख्याक समाजामदीं भाजपाविशीं गैरसमज आसलो, आता तो पयस जातलो अशी आस्त गोंयचे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तायली। येणारो 3 मार्च हो अत्यंत आमकां महत्वाचो आसा। तो ऐतिहासीक दीस आसतलो आनी त्या ऐतिहासीक दिसाक गोंयचे राजकीय परिवर्तन आमी घडोवपाक कटिबद्ध आसात। आमी कटिबद्ध जावया। गोंयाक भाजपाच नितळ आनी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवंक शकता अशें खासदार श्रीपाद नायकान सांगले। हे जे काँग्रेसचे मंत्री आमदार आसात हे टोळी आसात, ते स्वताचो स्वार्थ साधपाक एकटे जाल्ले आसात आनी तांणी गोंयाक खंय व्हेलां हें तुमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज ना। आनी खरें जर गोंय आमी स्वतंत्र करतले तर ह्या भ्रष्टाचाराच्या स्वार्था विरुद्ध ताका मुक्ती दिवपाचें काम आमकां सगळ्यांक करपाचें आसा। सगळे जातून भितर ज्या लोकांचो गोंया भितर इंट्रस्ट आसा, मागीर ते हिंदू आसत, मुस्लीम आसत, कॅथलीक आसत, हे सगळे एकत्र येवन एके कडेन येवन गोंयकारांक एक नवे परत एकदा ब्रायट फ्युचर दिवपाच्या दृश्टीन आयज ह्या यात्रेची सुरवात आमी हांगा करीत आसा। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।